special press conference I called. And then before you, we have one of our Panch member, ex-deputy Sarpanch, Panch member Sarpati. And we have one who is actively involved in social, religious social service, Jerry. आयचे मुद्दे हांव पॉलिटिकल कांय घेवन येवना पूण एज अ पॉलिटिशियन आमचेशी कांयशे रिलिजियस लिडर आनीक बरे मागपी आमची येयले आनी आयज दोनूय मुद्दे घेवन येयला तेजे भायर हांव आनी कांय फुडल्यान घेवन येवना. एक आहा तो मुद्दो Foreign Contribution Regulation Amendment Bill 2026. म्हाका दिसता तुमकां खबर आसतली सेंट्रल गव्हर्मेंटान बील हाडपाक तरतूद केल्या आनी हें बील तुमचे ते कंटेंट पळयतू जाल्यार कंटेंट आहा ते बिलान हे इफेक्ट जाता आमच्या मायनॉरिटी. हे कित्याक त्रास जाता हे सरकारान हे चिंतोवंक ना की जे मायनॉरिटी आहा तेणी की जे डोनेशन येता जे फंडींग येता फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज इट इज नॉट टू कन्वर्ट द रिलीजन एनीथिंग एज सच. पण तुमकां खबर आसतली आमी दोन एक गांवांनी जायती इन्स्टिट्यूशन आहाय, चॅरिटीज करताय, ऑर्फनेज आहाय, NGOs आहाय आनी ह्या कंटेंट आहा तितून कितें म्हणटा की जे एसेट आहा आनीक तेका ती परमिशनां ना वो रिन्यू करूं ना ती सरकार तेज ताब्यात घेता. हे आतां बिलान सो आर्टिकल 30 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हे आमकां क्लियरली रायट्स दिता मायनॉरिटी. पूण हे रायट्स दिता म्हणटा हे एमेंड करप फॉरेन कॉन्ट्रिब्युशन रेग्युलेशन अमेंडमेंट करप आनी जे कॉन्स्टिट्यूशन आमकां मायनॉरिटीक रायट्स दिल्या ते रायट्स म्हाका कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करून म्हाका दिसता आमचे जे मायनॉरिटीक आहा ते त्रास आनीक लायक हांव एक कॅथलीक म्हाका एक म्हाज्या हिंदी भाशेक ट्रस्ट चॅरिटेबल ट्रस्ट म्हणून आहा आमचे ट्रस्टी आहा आनीक आय एज वन पॉयंट ऑफ टायम फॉरेन नॅशनल आमी अमेरिकन सिटीजन आशिल्ले आनी देयर इज अ लॉट ऑफ गुडविल बिजनसान आशिल्ले आमकां तूं बरेच समाजीक सेवा करता म्हणून आमी अंडर चॅरिटेबल ट्रस्ट आमकांय कोण भायर सावन डोनेशनां कॉन्ट्रिब्यूट करताले. सो हे आमचे रायट काडप तेंच्या ताब्यात दवरप म्हाका दिसता सगळे उलयता कॉन्स्टिट्यूशन आमचे देशाचे कॉन्स्टिट्यूशन ताचेर हे हाडटा म्हणून. सो म्हाका आतां दिसलें हे आयज जे म्हाका दिसता दरेक आमच्या मायनॉरिटीक दिसता ते हांवें मुख्यमंत्रीक बरयला इज द हेड ऑफ द स्टेट आनी तेंचो हो विशय सेंट्रलाचो हांवें हो विशय प्रायम मिनिस्टराकूय धाडला, होम मिनिस्टराकूय धाडला आनी ही आमच्या मायनॉरिटीक त्रास करता म्हणजे मागणी आहा जे आयज जे कंटेंट घातल्या तितून अमेंडमेंटान म्हाका दिसना ते खंयच्यान आमचे मायनॉरिटी लोक आहा तो फॉरेन फंड येता धर्म चेंज करूंक लायता कन्वर्ट करूंक लायता असले म्हाका कांय दिसना. आनीक आयज जी इन्स्टिट्यूशन आसा जावं ती मायनॉरिटीची जावं
कॉलेजी जावं स्कॉलां जावं ऑर्फनेजी जावं डायसिस स्कूल आहा म्हाका दिसता आमगे गोंयांत तरी अशे कोणाक त्रास आहा आनीक कोणाकूच अशे त्रास करता ताका म्हाजी मागणी तुमच्या माध्यमांतल्यान अनेक फावट हो विशय हांवें काडला बिहाफ ऑफ आवर कम्युनिटी minority which affect foreign contribution regulation amendment 2006 bill आहा हे हाडचे म्हणून आनी परत करचे म्हणून आमची गोंयकारांची दोन एक आमचे कम्युनिटी आहा आमचे चर्ची आहा इन्वॉल्व जाता तेंची मागणी आहा त्या पासून आमची हे तुमच्या फुडल्यान तुमच्या माध्यमांतल्यान प्रेस येता. दुसरो विशय आहा तो भयंकर विशय. तुमकां खबर आसतली गोंयांत प्रोटेस्ट दर एक मतदारसंघांनी प्रोटेस्ट जाता. टीसीपीच्या नंतर जे 39A सेक्शन आहा ते आमकां गोंयांत नाका, गोंयकारांक कळ्ळां नाका. तुमी मान्य करतले तुमकां प्रोटेस्ट केले, हांगर स्ट्रायक कितें जाले, हांगर स्ट्रायक कशें जालें कितें जालें तेजेर उलयना. पूण दोन एक गोंयकारांक नाका कित्याक तुमी पळयचे 39A स्वीपिंग अनचेक्ड डिसिप्लिनरी पावर दिलेले आहा. हे पावर कोणाक आहा? चीफ टाउन्सलर सगळे पावर. हितून कितें आहा तुमी पयशे कंटेन आहा कोणे मॅसिव लँड घेतले, ल्हान प्लॉट केले, काणवट केले, इकले. सो आयज हें बंद जावपाक जाय म्हणून सोबत गोंयांत बरो बोबा करता. नाका आमची इकॉलॉजी आहा, आमचे एनवायरमेंट आहा ते आमी सांबाळप मुलांचे सांबाळपाक जाय म्हणून लोक रस्त्यार येतात आनी आमची सगळे गोंयकारांची ही मागणी आहा. बट हांव सरप्रायज जालो आमचे बाणावलेचे आमदार. तुमी पयले आसतले पयली बाणावले एक मिटींग जाली आनी हे मिटींगेक तेणी हांवें पोस्टर पयलो आनी आयज हांगासरूय हांव एक तुमच्या माध्यमांतल्यान दाखोवंक सोदतां. हांगासर हांवें पोस्टर पयलो. हो पोस्टर कितें म्हणटा ओपोज करपाक 39A आनी NDZ आनी NDA. आतां हे NDZ ओपोज केले नाका म्हणून कित्याक पयर टीसीपी मंत्र्यानूय सांगलां ते ओपोज करता ते आपल्या वॉट्सॅपाचेर मॅसेज धाडटा म्हणून आमच्या मतदारसंघात NDZ हाडी नाका. आतां NDZ आमकां जाय जरी तर NDZ शेतां आमचे दोगोर जावं आमचे हे आहा ते तोडी आहा, सोलपेन आहा जावं मॅनग्रोव्ज आहा, सँड्यून आहा, ह्यो सगळे सांबाळटले जाल्यार NDZ जाय. आतां हो कित्याक ओपोज करता तो हांव चिंतून पडलेलो आहा. एका कोणे बिल्डरांनी तुमी पयले आसलेले दर एक दिसाक ह्या बाणावले मतदारसंघात जे एक्टिविस्ट आहा बरे वागपी आमच्या गांवांत आमच्या मतदारसंघात कितें बरें जावचें म्हणून दर एक दिसाक तिका कितें इरिलिगलिटी चलता ते लोकांचे नदरेक हाडटा. आतां ह्या आमदाराक हांव तेका सांगूंक सोदतां लोकांक मिसगायड करिनाका. आमकां NDZ नाका म्हणून हो NDZ नाका म्हणून म्हाजी मागणी आहा दर एक गोंयांत विलेज वायज. आतां एक हांवें तुमकां एक एग्जाम्पल दिता. हांवें पयर एक
पत्राचेर येयला ते पयले बेतलबातीच्या गांवांत सुमार 150 सुमार 150 सुमार सर्वे नंबर म्हणजे हे सर्वे नंबर दाखयला तितले एनडीझेड आसा. आता थंयसर सुबेजूय आसपाक शक्य आहा. आता थंयसर म्हणजे लँडूय एनडीझेड म्हणजे प्रायम लँडूय आहा ते कोणाचो राग आहा जाल्यार कोणें घालूंक लायला आसतले सांगूंक जायना. पूण म्हाजी मागणी आहा दर एक पंचायत जे पत्रांचेर येयलेले आहा जे नोटिफिकेशन येयलेले आहा बाबा अमके सर्वे नंबर आहा ते एनडीझेडांतल्या आनीकूय घालपाचे आहा. लोकांक दिसता थंयसर मॅनग्रुव्ज आहा जावं सँड ड्यून आहा जावं शेतां आनीकूय उरलेलीं आहा. ती म्हजी मागणी ह्या लोकांनी ही शेतां मॅनग्रुव्ज आहा ते जावं सॉल्टपेन आहा ते जावं कितें आहा तितले हे नो डेव्हलपमेंट घालचे. कित्याक आमकां जाय उरलेले पिळगेकूय जाय एनडीए जाय हे सगळे आमचे नॅचरल कितें आहा तितले आमकां सांबाळून जाय. पूण आतां हेका कित्याक नाका एनडीए म्हाका समजना. एनडीए आनी एनडीझेड दोनूय आहा. नो डेव्हलपमेंट एरिया अशें म्हणटात. हितून नो डेव्हलपमेंट एरिया वीच कम्स पुनर्जोन त्या हितून येता और हाय डेन्सिटी बिल्डिंग आहा ते काय. सो तितून कितें नॉर्म्स आहा इवन एनडीझेड हाडल्या उपरांत थोडो मिनिमायज करपाक शक्य आहा डेव्हलप करपाक. हे येता एनडीए आनी एनडीझेडान आहा ते मेजर जितले सॉल्टपेन एग्रीकल्चर आमचे बाकीचे आहा ते सगळी तोडी फोंड सगळे. पूण आतां एक सांगप म्हाजी तुमच्या माध्यमांतल्यान हांव ह्या आमदाराक पावोवपाक सोदतां डोंट मिसगायड पीपल ऑफ गोवा. दोन एक गांवांनी वचोन मिसगायड करता हें बंद कर. आमकां एनडीए आमकां जाय. उरला ते पिडकेक जे शेतां पाडां कितें उरलेल्या ते सांबाळपाक जाय. आनी तुका तर तूं अशें मिसगायड करता तशें लागता हे सगळे दिल्लीचे बिल्डर लॉबी लँड शास्त्र आहा ताका सपोर्ट करता पळय. नाका जेन्ना तो नाका म्हणटा एनडीझेड नाका म्हणप म्हणजे हे वेलकम करप. ही शेतां पाडां ती डेव्हलप करपाक नाका जेन्ना नाकारता पळय तो नाकारता. एनडीझेड नाका म्हणटा हे मंत्र्यांनी सांगला पीसीपी आपल्याक मॅसेज घालता म्हणून. हांव मागता दोन एक गोंयकारान दोन एक मतदारसंघांनी एक पंचायत 9-7 पंचायत एक मतदारसंघान येता. तेणी सगळ्यांनी दोन एक जे टीसीपीचे अधिकारी आहात ते ऑफिसान बसून दोन एक मॅपींग पळयता दोन एक गांवचे आनी ताका जाय तशें घालता. म्हजी मागणी दोन एक पंचायतांनी हे व्हेरीफाय करचे जे जागे उरलेले आहा लो लायन एरिया जावं शेतां जावं ही सरकाराक पावोवचे आनी हे एनडीझेडान घालून घेवची ही म्हजी मागणी. आनी लोकांनी ताळयो मारचे न्हू हिंगा मिटिंगेक वचोन आमकां एनडीझेड नाका म्हणून. आमकां एनडीझेड जाय आनी आमकां हे सगळे प्रिजर्व केले जाय. हे तुमच्या माध्यमांतल्यान हांवें दोन एक आमकां कशें इफेक्ट जाता ते हांवें प्रेस तुमकां दिता. तुमी पयचे आनी कोण आनी तुमी पयलो आसतले कोण 40 मतदारसंघातले आमदार जावं कोण आमचे आमदार आहा ते कोणूय ओपोज करता एनडीझेड. पूण एकलोच आमदार एनडीझेड ओपोज करता. म्हाका आतां सजमना तो एनडीझेड हे सजमता ना सजमता लोकांक कशें सजमायता हांव नकळो. पूण हांव एकूच सांगता तुमच्या माध्यमांतल्यान हो बाणावलीचो मतदारसंघाचो आमदार सजमता तो शाणो सजमता सगळ्याक उंगली घालीत रावता तो. देर इज नथिंग ही डजंट नो नथिंग. He knows everything and anything. That's what he thinks. तो कॅप्टन तो पायलट आनी तो सगळो. सो लोकांक मिसगायड करिनाका. आमकां एनडीझेड नाका म्हणून मिसगायड करता. आमकां जाय. आमकां सगळे आमचे उरलेले आहा ते प्रिजर्व केलेले जाय. आनी त्या पासून तुमच्या माध्यमांतल्यान हांव दर एक पंचायताक रिक्वेस्ट करता
जे तुम्ही पयचे खंयचो खंयचे जागे घातल्या ना घातल्या आनी खरें ते येता आनी घालूंक ना कोणाची इंट्रस्ट आसता कोणी मंत्र्याक वचून कोणी मेवले आसतले ही आमच्या आतां बेतालबाती सुमार 1.5 लाख सुमार शेतां कोणी वयल्या पार्टीन घेतली आहा दिल्लीवाले घेतली आहा शेतां आनी तितून ती शेतां थोडी कोमदानीची आहा इडीन कितें लागलेली आहा ती घेतल्या हांव कोमदानीचो प्रेसिडेंट आहा बेतालबातीचो म्हाका हो खबर आहा जे शेतां रोयताले ते टेनंट कशे आहा ते तेणी आउटरायट विकल्या जेन्ना ती कोण कितें काडटा ते हांव ते ओपोज करता हांवें हेच्या पयलीं ओपोज केला ती पूण ही शेतां आयज आमकांय कळूंक जाय पंचायताकूय कळपाक जाय ही एनडीझेडान घातल्या ना घातल्या वो ती भायर गेली जाल्यार ती घालची म्हजी मागणी दर एक पंचायता कडेन हे तुमी गांवचे सगळे आमचे सर्वे करचे आनी घालूंक ना ही सगळे ह्या एनडीझेडान घालचे तुमच्या माध्यमांतल्यान मंत्र्याकूय आमदाराकूय हांव समजायता तेणे सजमचे एनडीझेड कित्याक तें आनी कित्याक तूं नाका कित्याक म्हणटा कोणाक नाकारता कोणाक लागून दिल्लीवाले लॉबी काडून हांगासर भरपाक उरलेली शेतां पाळां सगळीं काबार करपाक हांव तो नाका म्हणटा हांव नको आनी तेणे सांगचें कोणें मंत्र्यान सांगचें कोणें ताका मॅसेज धाडली आमच्या मतदारसंघात एनडीझेड नाका म्हणून देव मिगी बाब म्हाका सांगता तो बाणावली जर एमएलए नाका म्हणून जर अवेरनेस करता जर तो डोर टू डोर वयता कॅम्पेन करता मिटींग घेता तर तूं कितें करतलो जाय म्हणून सांगपाक खातीर तुमच्या माध्यमांतल्यान तें सांगा तूं कॅम्पेनिंग करता आपले पळय तूं करचो ना हांव करतलो जाय म्हणून आयज आमी कितें आयकलां जे मतदारसंघांनी दर एक गांवांनी मिटींग करप आनी लोकांक मिसगायड करप हांव तुमच्या माध्यमांतल्यान पयल्याच लोकांक सांगता आनी लोकांक म्हायती आहा हांव कित्याक कितें सांगता तें लोक म्हाज्याशी येतलो बाबा कितें करतलो कितें तें सांगता सांगपाक जाय नाजाल्यार तेणें हिंगा सांगचें आपूण कित्याक नाका म्हणटा तें कितें आनी 39 हेचेरूय मिसगायड करता अशें दिसता तुका तें ना ते 39 मिसगायड करून दाखयता ना 39 ए आनी एनडीए नाका म्हणून दाखयता हे तिनूय हांव ओपोज करता 39 ए गोंयावर ओपोज करता कित्याक तुमी पयले आसतले स्विमींग पावर गिवन अनचेक पावर गिवन टू टीसीपी तेचे हे आहा तेका चीफ टाउन प्लॅनिंगाक स्विमींग पावर दिलेले मिकी बाब तुम्ही म्हणले मिसगायड करता म्हणून सो मिसगायड कशा भाशेन करता कितें म्हणून सांगता तो सांगता आमकां एनडीझेड नाका म्हणून तो सांगता पळय ते तुमी आयकला काय म्हणटा होय हांवें आयकलो तर कितें सांगता काय म्हणटा तो म्हणटा हिंगा थोडी म्हणटा थोडी शेतां म्हणटा तो घातल्या तेणे म्हणटा तो 6 लाख सुमार जमीन कन्वर्ट करपाक घातलेली आहा आनी हिंगा 3 लाख सुमार म्हणटा तो दाखयता कोर्टान कोण कोर्टान गेलेल्या तेन्ना दाखयता आपूण पळय एनडीझेडूय गेला म्हणून सो म्हाजी म्हणणी कितें एनडीझेड नाका कित्याक हे लोकांक सांगपाक जाता न्हू घालूंक ना घालची थोडी घातल्या म्हणून 6 लाख आहा जमीन तर कन्वर्ट करूंक लागल्या ती 6 लाखूय जमीन तर अशें दिसता बाबा ही लो लायन एरिया शेतां आनी कसले जागे म्हणून दर एक वाड्याच्या गांवच्या लोकांनी ओपोज करपाक जाय आनी सांगपाक जाय ही शेतां आमकां एनडीझेडान घालूंक जाय म्हणून पूण एनडीझेड नाका आउटरायट सांगप हांवें एनडीझेड नाका म्हणजे कितें जालें कितें जालें हेची तूं ओट सांग म्हाका एनडीझेड आउटरायट सांगता पळय तेजे पोस्ट आहा 39 ए एनडीझेड आनी एनडीए नाका म्हणटा सो आमी ओपोज करता 39 ए आमी ओपोज करता गोंयाभर ओपोज करता पूण आमी ओपोज करता एनडीझेडान ही सगळीं शेतां पाळां सगळीं आहा ती एनडीझेडान येता आमदार कित्याक सांगता आमकां नाका म्हणून एनडीझेड म्हाका सांग आमकां लोकांक गोंयच्या लोकांक कळोंक जाय आनी तुमच्या माध्यमांतल्यान तो कित्याक नाका म्हणटा तो एनडीझेड म्हणजे एनडीझेड नाका म्हणटलो ती शेतां पाळां भाज्या सगळीं पुरोवन भाटां पडून निघतले सगळे दिल्लीवाल्या भायले येता तितले ते रावता बाणावलेन नवे प्रोजेक्ट बी येवपाचे आहा खूब येयलेले आहा तेज्या मतदारसंघात तेज्या गांवांत तुमी पळय दुसरे फावटी लिस्ट हाडून दिता तेज्या गांवांत कितले रस्ते शेतांतले रस्ते करून जागे केले ते शेतांतले रस्ते तुमी म्हाका सांग तो काल हांवें हुंय व्हिडिओ पळयलो
अलेक्स सिकेरान म्हणटा तो रस्तो गेला आनी तुम्ही आमदार आमचे तो तुजो गांव कारमणा तुजो गांव अलेक्स सिकेर एमएलए आलो एनवायरमेंट मिनिस्टर आलो तेणे रस्तो केला तुवें ओपोज करपाचें तुम्ही न त्या जागेचेर वचून तुम्ही प्रोटेस्ट करता थंयसर प्रोटेस्ट करून गांवच्या लोकांक घेवन पण मिकी बाब विश्वजितान कोण आमदार हे डिक्लेअर करून आसले कोण मेसेजी करता तो तू डायरेक्ट वेन्झी म्हणटा तो कोण विश्वजितान कोण म्हाका आता दिसता तो एकलोच आमदार बोबाव करता आपल्याच्या आमकां नाका म्हणून एनडीझेड नाका म्हणून सो इट इज ऑब्वियस नो सो तू वेन्झी म्हणटा तो आता एकलोच आमदार बंद करता नाका म्हणटा एनडीझेड म्हणटा मागीर कोणा मिनिस्टर मोविनूय एनडीझेड नाका म्हणटा न्हू तो फकत तो तेणे सांगलो 94 सर्वे नंबर 94 हय 94 सर्वे नंबर 94 सर्वे सांकवाळ दाबोली आनीक पडतली नाका म्हटलं तेणे पण सारकें तेणे ना म्हटलं की टीसीपी जे हे करता ते ब्लायंडली करता दोळे दाखवून कारभार चालला म्हणून ते कारभार चालला जाल्यार पळय ते कारभार चालला म्हणून आमकां सांगची गरज ना त्या मंत्रिमंडळात ते बसलेले आहा तेणी चर्चा करपाची सो बाकीचे अपोज करता एनडीझेडाक न्हू एनडीझेडाक ओपोज करता पळय तेणे ओपोज केला एक्सक्लुझिव्ह तेणे सर्वे नंबर दिवन तेणे आपल्या कॉन्स्टिट्युएन्सीतले मांडला आपले तशें कंट्रीचे वेन्झी आपल्या कॉन्स्टिट्युएन्सीतले मांडटा ना पळय तुम्ही समजू ना आम्ही तो एक सर्वे नंबर दिता एक सर्वे नंबर दिता सो थिंगा आनीकूय आसूंक शक्य आहा पण तू विश्वजिताची लायन धरता कशें दिसना तुका हांव कोणाची लायन धरिना हांव लायन धरपाची कॉस्ट अरेंज जायना तुमकां जाय तुम्ही म्हाका तुमकां जाय एनडीझेड नाका तुमकां कालिना जाय तुमकां नाका तुमकां जाय एनडीझेड जाय नाका ते तुम्ही सांगप न्ही डबल प्रोटेक्शन कित्याक जाय डबल प्रोटेक्शन म्हणून सगळे जितले सर्वे नंबर दाखयल्या तितून थोडे दाखोवंक नासतले न्हू न्हू पण पॅडी फील्ड बी आसता पळय ती प्रोटेक्टेडूच आसता ऑलरेडी प्रोटेक्टेड आहा ती परत आनी कित्याक करपा जाय काय म्हणटा फरक खरी जाणा आता तुम्ही पळोवपा जाय प्रोटेक्टेड आहा म्हणून तुमकां कशें कळटा आता कायद्यान आहा न्ही काल जस्टिस फर्दीन रिबेलोन प्रेस घेतली तेणी सांगले की ऑलरेडी आहा म्हणून ते आणि ताका डबल प्रोटेक्शन नाका म्हणून कालूच सांगला थोडी तितून आता तुम्ही समजूंक जाय आहा ते बरें आहा हय. तितून ना ते घालूंक ना जाल्यार मागीर ते करपाचें तो वेगळो न्हू ते- प्रश्न ना म्हजी म्हणणी ती आहा डायरेक्ट एनडीझेड तुम्ही स्टाडी केलं काय म्हणता हेच्या बाबतीत खंयची ना पळय ती तें हांव पंचायताक तें हांव म्हजी मागणी तीच आहा आतां हांवें तुमकां एक एक्झाम्पल दिला बेतालबातीच्या गांवांत सुमार 150 सुमार सर्वे नंबर दिल्या हांव एक 94 म्हणून सांगो ना मोर दॅन 150 तेका आनीकूय सुबेज आसतले आसपाक शक्य आहा आनी हांव जाणा म्हणून सो थंयसर थोडी लँड आहा दिल्लीवाल्यांच्या शेतान दिल्लीवाल्यांक घेतलेली आहा सो ती तू दितलो एनडीझेड कर म्हणून सजेशन दितलो तू दितलो माझे सजेशन पयलेच ना हांवें पयले जेन्ना ते शेतां कोणें घेतले म्हणून 2007-6 घेतली ती हांवें 2008 पासून ओपोज केलेली तिका सो ती दिल्लीकारांची एनडीझेड करू ना म्हाका खबर ना तूच सांगता न्हू आतां दिल्लीकारांची जमीन ना जाल्यार म्हाका करचें म्हणून सांगला सो तुवें तू दितलो काय म्हणून विश्वजिताक हे लेटर बीन त्यो कर दिल्लीकारांच्यो म्हणून सर्वे नंबर ना डेफिनेट दितलो ते तू स्टडी करू ना काय आसा ते तेज्यान आनीकूय आसतली न्हू ती तू स्टडी करू ना काय म्हणटा तिका आनीकूय स्टडी करपाक देखून हांवें तुका सांगला पंचायताक हांवें सांगला मागणी केली पंचायताकडे हे सर्वे नंबर येयला आनीकूय आसतले कोणे आपले कोणे भाटां कोणे शेतां कोणे घेतल्या तेणी घालूंक लावूंक आसतली हाल्या मागीर अशें नाका ही पळय इतली गाडी तुमी हुंय दिलेले काय म्हणून ही घालूंक ना म्हणून ताका म्हाजी मागणी सो मिकी पाशिको फुडल्या दिसांनी रोखडे जाता ज्यो दिल्लीकारांच्यो जमनी आहा त्यो एनडीझेड करच्यो म्हणून विश्वजिताक लेटर जी करतलो शेतां डेफिनेटली केन्ना पर्यंत करतलो हांव पयलीं पंचायताक लिस्ट मागता सो तू स्टडी करू ना अजून बाबा स्टडी केल्या तुमच्या शेताला तू तुका खबरूच ना म्हजी मागणी हांव जाणा न्हू आनीकूय शेतां आहा म्हणून सो ती कितली आसा आनीकूय म्हणजे कितली स्टडी केल्यार तू आंकडो सांगता आसलो आता तुमकां हांवें सांगला आंकडो सांगता तुमकां दुसरे फाटी आंकडो दिता कितली हा सो प्रेस कॉन्फरन्स तू जेन्ना घेतलो फुडले टायम तू सगळे क्लियर आंकडे दितलो पूण हांव तुका ना आतां तुमकां सांगता कितें न्हू दर एक पंचायता कडेन आतां मिटींग चलता सो हांव पंचायता कडेन मागता तुमी दर एक गांवांनी जे सर्वे नंबर ही शेतां पाडां बी सगळीं आहा नॅचरल आमचे आहा ती घालूंक ना
जाल्यार तुमी ती घालची. सो वेन्झी एनडीझेड नाका म्हणटलो आणि बाणावले मिकी म्हणटलो एनडीझेड कर म्हणून अशी तुमची हे आसतली थंय. मातशें हांव सपोर्ट करता एनडीझेड करपाक. आनी सगळीं शेतां पाडां कितें आहा तें सेंट्री फॉरेस्ट कितें आसा तें आतां सांबाळूंक मागता. एनडीझेडान घालूंक मागता ती. जे भाशेन वेन्सी करता अवेरनेस मिटींग करता ते भाशेन तुम्ही करतले काय म्हणटा. आता तुम्ही म्हणलं पंचायत आमी आतां सद्याक आमी ही तुमच्या माध्यमांतल्यान दर एक गांवच्या पंचायताक हांवें मागणी केली. ना हांव म्हणटा मिटींग घेतले काय म्हणटा तो घेता ते भाशेन तुम्ही घेतले काय म्हणटा. गरज पडल्यार घेतलो. सद्याक हांव पंचायताक तुमच्या माध्यमांतल्यान पंचायताक पावलो. आमचे दोन मतदारसंघात रिप्रेझेंट जाल्लो बाणावले लोक. तुमच्या माध्यमांतल्यान हांव पावयला आणि गरज पडल्यार तेन्ना घेवन बसतलो. तुम्ही म्हणले भाई आमच्या माध्यमांतल्यान सांगले ते बरें हा पण तुम्ही ऍटलिस्ट पंचायतीक तरी बरयतले काय म्हणटा. हे सगळे पंचायतीक डेफिनेट बरयतलो. So पंचायत बरयतलो. तुम्ही हे ग्राउंड अजून वर्क करूच ना आणि प्रेस कॉन्फरन्स घेताय कशें दिसता तुमकां. तुम्ही अजून काय ग्राउंड कितें करपाक सांगता. तुम्ही बरोवंकूच ना म्हणटा अजून पंचायतीक एनडीझेड. हांवें तुमकां कितें सांगलां तुमी सोडूंक नाका जावं नको. हांवें पोस्ट पयला. तो पोस्टाचेर जाता. पोस्ट कशें पयला आयकून घे. हो पोस्ट पयला. हांवें प्रेसूय पयला. हांवें तेणे भाशणां केलेली ती पयला आनी त्या पासत म्हाका म्हजी मागणी आशिल्ली बाबा ह्या लोकांक मिसगायड कितें करून आमकां एनडीझेड नाका म्हणून नाका कंप्लीट नाका म्हणून अशें तुमकां कशें लागता. ना तो तेजो स्टँड जालो तो सोड. तूं आतां एनडीझेड जाय म्हणून केन्नाच्यान स्टार्ट करतलो. बाणावले हांवें सुरवात तूं पणजे न्हू बाणावले केन्ना करतलो. हांव सगळे पंचायताक वचून लेटर बीन करून करतलो. आणि विश्विताक तूं दिल्लीकारांचे प्रॉपर्टी डिटेल्स दितलो ते एनडीझेड कर म्हणून. ना जाल्यार घालूंक जाल्यार घालूंक लागतलो. हे तू केन्ना पळयतलो घातल्या काय ना ते. पयले पंचायताक रिलीज करतलो न्हू. सो आजून तुजें काम स्टार्ट जावपाचें आहा थंय वर्क. येस. ओके. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.